मुरगांव पालिका वाठारांत सिवेजीचो प्रश्न उपरासला। मुरगांवांत वचत थंय गटारांतल्यान उदक सोडटात, देखून शारांत हळशीक जाता। लोकांनी बेगीनाच सिवेजीची जोडणी करची अशें परिपत्रक बेरेस्तारा मुरगांव पालिकेन काडलां। 45 दिसां भितर जोडणी ना केल्यार पालिका कारवाय करतली, तशेंच दंडय भरचो पडटलो अशें लोकांक कळयलां। We have got a direction from the National Green Tribunal saying that water polluting जाता, water bodies are polluted, त्यांचे कितें तरी कारवाय करपा म्हणून आनी so that this is the action to be taken as a solid waste management rules तितून मध्ये करून कितें ही वॉटर बॉडीजाची मरण लायफ सगळे नश्ट जाता, ताका लागून तेंची कितें एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आमकां एक ऑर्डर आसा। ते प्रमाणे आमची वी हॅव कन्स्टिट्यूटेड वन टीम विथ द हेल्थ ऑफिशियल्स आनी आमी इन्स्पेक्शन करून अशें आमकां जायत्यो प्लेसीस सापडले की लोक थिंगा घराच्या सायडीन रोप उमळटाय आनी हेचें उदक बाथरुमाचें उदक आनी रोप दिलेलें उदक तें न्हंयेंत वयता, दर्यांत वयता। सो वी हॅव डिटेक्टेड सम केसीस हियर, सम स्ट्रेच ऑफ places we have found out and we have issued notices to them to construct a soak pit or septic कितें तरी करून ते to avoid pollution of the water bodies. So there are many areas. There are some Chafera to Pai Hospital to Zuari River वयता, then Mangur Hill to Moimole Lake to Goa Shipyard to Zuari River, then Bhutebat to Belabai to the field of Zuari River, Mangur Hill to Baina Lake to Arabian Sea. असली आमी ह्यो these are some places we have identified आनी जे आमी 45 days तांकां सांगला, ते लोकांक सांगला, पब्लीक नोटीस बी काडल्या आनी वील इंडिविज्युअल नोटीस बी वयतले तांकां सेंग दॅट ही तुमी कितें कोताय तें दर्यांत उदकाची गाण वचना जावपाय ते तिगे कंपाउंड वॉल बांदपाची आमचो ऑलरेडी टेंडर्स एवरीथींग इज देर, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आमकां मेळ्ळा, पूण तेजो कॉस्ट इज मोर दॅन 10 lakhs लागून तेका NIT अप्रुवलाची सुडाको आमी ऑलरेडी प्रपोजल धाडला आनी इट वील बी क्लियर्ड विदीन फ्यू डेज ड्यू टू इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट एवरीथींग वॉज स्टॉप्ड and whatever proposal we had forwarded was rejected earlier. That is screening committee the election code of conduct will be lifted on 23rd. So thereafter we will do our job. So what is the status of garbage plant? Garbage plant आमची आसा न्हू चालू अजून थिंगा न्हू, वी आर डुईंग आवर बेस्ट आनी आमकां खुशी खबर म्हणजे बीच पिलांनी आनी आमकां एक 5 tons वेट वेस्ट जनरेटर केला, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट केला आनी इट वील बी अनदर 15-20 days इट वील स्टार्ट ऑपरेशनल। ताका लागून जायते तरी आमचे वेट वेस्ट आसा ती थिंग वचून आमकां 5 tons, देर इज ऑल्सो अ प्रपोजल ऑफ देम टू अनदर 5 tons आनी आमचो लिगसी वेस्ट म्हणून आसा ताका मिन्स पेंडींग हे आहा डंप केलो आसा सडार, ताका लागून आमकां MRF फेसिलिटी मॅटेरियल रिक्वायर्ड फेसिलिटी ही गोवा शिपयार्डान आमकां दिवपाची ठरयल्या आनी 75 lakhs तेजो कॉस्ट आहा। तो कॉस्ट तेणें आपल्या हेजो कितें करून दित म्हणून सांगला। नगरपालिकेन शार नितळ दवरपा खातीर कसलोय निर्णय घेतला जाल्यार ताका आमी येवकार दिवपाक जाय। नगरपालिकेन कचऱ्या संबंदानय निर्णय घेवपाची गरज आसा अशें समाजसेवक किरण नायक म्हणटा। एनवायरमेंटल इश्यूज जर पळयत जाल्यार हे एक्चुली बरें पावल उचललेलें आहा म्युनिसिपल कावन्सिलान, पण दुसरो जर विचार जर करीत जर आम जनतेचो जाल्यार शांतीनगर सारके, मंगूर सारके, बायणा सारके एरिया, गांधीनगर सारके एरिया, ते भायर चाफेरा सारके एरिया, निवाडा सारके एरिया ही एक हायली डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आनी ह्या एरियान पळोवपाक गेले जाल्यार थंय तांकां सोकपीट सुद्दां सादें मारपाक एक पर्याय ना किंवा एक ऑप्शनूय ना आनी तसल्या सिट्युएशनाचेर जर लोकांक जर ऑर्डर जर काडले जाल्यार पयलीं म्हाका दिसता सरकारान पयलीं आपूण एक प्री प्लॅन्ड सिवेज नेटवर्क पायपलायन तांकां जर हाडून फुड्यान जर दीत जाल्यार हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता आनी कोणाचेरच कारवाई जावची ना अशें दिसता। हे जेन्ना आमी सिवेज नेटवर्क आजून थंय येवंक ना जाल्यार तेंचेर खंयसून आमी तांकां लोक कनेक्शन घेवन दितले बाबड्यान तेंचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। आयज गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा आमच्या सड्याचेर जे आमी पूर्ण गोंयान म्हणटा की आमची A ग्रेड म्युनिसिपालिटींतले एक एरियांतले हे गार्बेज प्लांट आहा, तेजे जर उदीक वता सगळें दर्यान वता आनी ते दर्यांतले सगळे नुस्तें खाता आनी तितून जर कोण आमचो जर खाणारे जर व्यक्ती जर दुयेंत जर पडले येणाऱ्या काळान ही परिस्थिती येवंक शकता आनी नुस्तें खावन म्हणजे मरूंकूय शकता, ते जबाबदारी कोण घेता? सो म्हाका दिसता की फक्त ह्या सिवेज ट्रिटमेंटाचोय न्ही, ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेरूय लक्ष दिवपाक जाय। जे उदीक जे सोडटा पळय तितून हेल्थ हजार्ड लोकांक जावपाक जायना।